बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. सापाच्या दिसा समियाच्या दिसाचें बलिदान आमी पेटयत आसतना विविध त्या पासत आमी भोवभक्तीपणी मागया विशेष जावन थंयसर इस्रायलांत झूज जाल्लें झूज बेगीनच अखेर जावच्याक आमच्या लोकांनी सुरक्षीत आसच्या खातीर मागया. आनी आज जो कोण जन्म दिवस आजचे आशितात तांच्या सांगात आमी संतोश पावता. विक्रम रॉयल सेरा, विल्फ्रेड डिसोजा कुलशेखर, ग्रेटा फेर्नांडीस मागुंडी, प्रिनिका डिसोजा एंजेलोरू 27th बर्थडे, गेविन डिकोन्ना कुलशेखर, सुमा प्रभू USA. तुमकां आमी वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या विसनार आशिर्वाद मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता. 30th वेडिंग एनिवर्सरी रोनाल्ड एंड जेसिंता नाझरेत नेरुडे. 36th वेडिंग एनिवर्सरी विक्टर एंड क्लिटा ब्रॅक्स बँगलोर. तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापा विजमिता आनी देवाच्या विसनार कुरपात आनी अनुभव केल्या दैवीक मंदिराच्या आराधना मिसाच्या बलिदानाद्वारे आनी रेतेरेद्वारे. नितेश आनी ज्योती रेबेल्लो मेर्ला पदावो, रोनाल्ड आनी शाइला डिसोजा मुक्का, सन्नी आनी शेल्डन नाझरेत बॉम्बे, ऑजवर्ल्ड सुवारेस मीरा रोड, आयरीन सुवारेस मीरा रोड, जुलियाना क्रास्ता अशोक नगर, लीना पिंटो आनी कुटुंब आजेकार, जुलियाना डिसोजा आनी कुटुंब किन्नीगोडी, ओवेन डिसोजा गोवा, रीना आरान्ना निड्डोडी, प्रकाश डिसोजा निड्डोडी, डिवायन मर्सीच्या मानाक अश्वत आनी सॅन्ड्रा सॅम्युएल उर्वा, क्लारा डिसोजा ताणे. फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स केविन डिसोजा, सेफ ट्रिप कॅरल डिसोजा ताणे, जेसिंता सिक्युरा अल्लिपादे, ग्लेन विन एनसन साल्डाना कुलशेखर. तशेंच सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या, विजा मेळ्ळ्या, परगांव वचूंक साध्य जालां, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां, जायना म्हणलें असाध्य म्हणलें जिवितांत साध्य जालें, भायर दिल्ले पयशे सगळे पाटी मेळ्ळे, भुरग्यांची पिडा सगळी गूण जाली. वय आमच्या घरांत कुटुंबांत एक तराचो काळो कसलो देवान आमकां सुटका लाभयली. वय माट मंत्राच्या आनी दुश्ट शक्तीन ते देवान आमकां निवारलें. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत आमी मागया. बऱ्या भलायके पासत मागोवंक उलो दिता. आयरीन सुवारेस मिरा रोड, कुटुंबाच्या बऱ्यापणा पासत ऑल्विन डिसोजा कांडलूर आनी सुरक्षीत पॉयंट तांच्या खातीर ऑजवर्ल्ड आनी रिटा डिसोजा ओमजूर. आपल्या हेच त्या खातीर मागो उलो दिता. जेरोम गोन्साल्वीस गुजरात, तशेंच हेलेन पिंटो सांपिगे, विन्नी कुटिनो पक्षिगिरे, बऱ्या भलायके पासत जॉन डिसोजा आनी कुटुंब बॉम्बे, बऱ्या भलायके पासत मारियानोस बेकेट, तशेंच ऑल्विन साल्डाना कुलशेखर. सर्जरी जावंचेर आसा, सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर आनी पिडा कितें म्हण समा कळना, ती पिडा कितें म्हण कळच्या खातीर, जाग्याचे समस्या इत्यार जावचे खातीर पुतान आवयच्या खर्चाक उतर प्रायर दिवच्या खातीर वय आश्रमा वचूंक तितलां उतर प्रायर कोणी नात आपणा पळोवंक बऱ्या एका संस्थांत तांकां प्रवेश मेळच्या खातीर आनी सर्जरी जाल्ले घाई गुण जावचे खातीर, आंगांत विशेश दूख आसा, गांठी दूख आसा हातलें निवारचे खातीर पयशे दिल्ले सांपडल्यात. फ्लॅट नावार जायना मात न्ही, तांणी मोस केला, पूण ते पयशे पाटी मेळच्या खातीर ह्या फ्लॅट नावार जावच्या खातीर तांच्या फ्लॅटाचें बिल्डिंगाचें परमिशन सारकें ना, परमिशनांनी सगळें मेळोन रावोवची वेवस्था बऱ्या तरान आसच्या खातीर ह्या सर्गर्सां बसत सांगात मेळोन आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या, आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त तांच्या आत्म्याच्या साल्वासां खातीर मागया. पुलकतले त्या आत्म्याचो उडास करता नितेश आनी ज्योती रेबेल्लो मेर्ला पदावू, देवादीन नॉर्बर्ट लसरादो मेर्ला पदावू, देवादीन लॉरेन्स रेबेल्लो मेर्ला पदावू, देवादीन डेनिस डिसोजा मँगलोरू, फ्रँकलिन आराना 8th डेथ एनिवर्सरी आयकळा, निकोलस आनी मारिया डिमेल्लो पक्षिगिरे, अलेक्स पिंटो आनी फ्लोरिन मेंडोन्सा मुडबिद्री, 25th डेथ एनिवर्सरी विनी बोल्ड डिसोजा मँगलोरू. कुटुंबासरलेला समेस्तांचो उडास करता जॉर्ज डिसोजा निर्मार्गा, कुटुंबासरलेला समेस्त मलगड्याचो उडास करता हिल्डा डिसोजा केलराई, देवादीन रेमेडिया कुटिनो पक्षिगिरे, जॉन बॅप्टिस्ट आनी फ्रांसीस मिनेजस सांतूर कोपला, विन्सेंट क्रास्टा 88th बर्थडे, 20th डेथ एनिवर्सरी रॉबर्ट आनी सेलेस्टीन डिसोजा चेंबूरू, 21st डेथ एनिवर्सरी जॉस्पिन फेर्नांडीस पुत्तूरू, जीवन टेलिस कारकळा, डेनिस लुईस डिसोजा अंधेरी ईस्ट, फ्लोरिन पिंटो बर्थ एनिवर्सरी पुत्तूरू, जोकिम सल्डान आनी एंटनी डिसोजा कुलशेखर, रेमेडिया आनी ग्रेगरी
सांत मायर सांगाता मेळोन मागया शासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस पॉर्ताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन उतर तुझे ऐकूंक आशिता सोम्या तुका गिवगांव लालयता वेदी सरशी येवन तुज्या जेवणान पाकेता सोम्या तुजे थंय हांव एकवडटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं क्रिस्त दय मुझे मुगाळ भोवनो आनी बहिणीनो आमी सद्या काळाच्या 28व्या आयतराची देवस्तुती आचरण करता आयची वचपा आमी देवाचें उतर आयकतना आमकां एक बरो संदेश देव दिता कसलो संदेश आमी सगळीं देवाच्या राजाची ताचें राज आमचें कर्ण आमी जिये जाय ताच्या राजांत आमी ऑलरेडी आमी उपरांत न्ही मेल्या उपरांत न्ही पूण ह्या संवसारांत आसतना देवाचें राज आपणावन कशें जियोवचें आनी ह्या खातीर देव आमकां पोवणी दिता ह्या पोवणी आमी स्विकार करया सुम्याक मेळोवंक आमी आयल्या ह्या बलिदानान वांटो घेवंक आमी आयल्या एक व्हड जेवण सुम्यान आमचे खातीर तयार केलां सुम्याचें बलिदान ताचेंच मांस आनी रगत आमी सेवता ताचें उतर आमी घेता तरी एक घडी भोर आमचे दोळे आमी नपया सुम्याक मेळोवंक आयिल्ले आमी सुम्याच्या राजांत ताणेंच आमकां हाडल्यान ताणेंच सगळें जोड दिलां आज आमी तें आपणावचें मात्र भावर्थान तर ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया आनी जोडया सबार पोवडी आमी देवाच्या राजाची जाल्यार भावर्थांत आमी जियोवना देवसराक आमी इडें दिलें दुबाव आमी केलो आनी अशें देवाचें राजस आमी एका तरान इन्कार केलें सांडलें जायते तरांनी आज आमी बंदपासंत आयल्या बंदणेंत आयल्या देवाची बेसांवां आमचे थंय आज जारी जायनात ह्या खातीर आमी बगसाणें मागया काकुळट मागया सुमी आमची दया करता सुमी आमकां आज ताची कृपा परत दिता तर सुम्याची काकुळट मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसुण्याव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान जारून वायट हारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंतान संपाद बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन शांती ताच्या इष्टांक संसारी
सर्वस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुनिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सुनिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या भुजव्या बसताय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया एक घडीभर आमची त्या सवा मागणी सुम्या ह्या घडी आम्ही समर्पण करूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका म्हणटा तसल्यो सुकरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावोंक तुज्या रासांत आमी जियोंक आनी तुका महिमा दिवंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या सासना आमेन. पयलें वचप दाळबराचो सर्वेस्पर सर परजांक एक जेवण करतलो आनी तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडटलो. इजाया प्रवक्त्या पुस्तकांतलें वाचप दाळबराचो सर्वेस्पर शियोन पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सर्बेच्या मासाचें आनी परण्या दाकासराचें जेवण साराच्या आनी सर्बेच्या मासाचें गाळून काडलेल्या परण्या दाका रोसाचें. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव हर एक मुखावयलीं दुकां पुसून काडटलो. तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं पळया हो आमचो देव तो आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विस्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर आमी ताचेर विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो. सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दे.
क्लेशांत उदका सरसे म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान गठाय दिता सर्वेस्पराची घरी सदांकाल हांव जियेतलो आपल्या नवसरे तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या बुयारांतल्यान चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात सर्वेस्पराची घरी सदांकाल हांव जियेतलो गर्द जवान म्हज्या दुस्माना उजेर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजें मातें तूं मागताय म्हजें को बरोवन ओमतोता सर्वेस्पराची घरी सदांकाल हांव जियेतलो सर्वेस्पराची घरी सदांकाल हांव जियेतलो खंडी जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवे आसतेली आनी सर्वेस्पराचे घरी हांव सदांकाल जियेतलो सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो सा पावलून पिलिपिगरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो दुर्बळकायेन जिवोवंकी हांव जाणा ग्रेस्तकायेन जिवोवंकी हांव जाणा सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोशी जिवोवंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां गरजे तितलें आसोन जिवचें वा अडचणेंत जिवचें हें सगळें म्हाका कळटा म्हाका बोल दितल्या सवें सर संगती करूंक हांव शकतां तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावंक तुमी फुडें सरल्यात हें तुमचें तें आसा तें बरें म्हूण दाखयता जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन देवाचे उतारये देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडून अशें कसल्या भरोश्याक तुमकां पयल्यात म्हूण तुमी समजतेला Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू परत्यान लोकां लागीं वपारींनी उलयलो सर्गींचे राज अशें म्हणयत
एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें पूण ते येवंक आयकले नात जेवणाक आपयल्ल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें म्हजें जेवण तयार जालां म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनावरां मारल्यांत सक्कडी आयतें जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया पूण कांय गाणिने करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले एकलो आपल्या शेताक गेलो दुसरो आपले आंगडी गेलो हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिबेशी मारले ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडन त्या कुणीगारांचो ताणें संवार केलो आनी तांचे शहर बसमून सोडलें उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें वरा जेवण तयार आसा खरें पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक ते फावो ना जालें देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्या की लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा अशें ताचे साकर वाटा वाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सोमेस्तांक बोऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैरांनी भरलो सैऱ्यांक पळोवन राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसोन नेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची नेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना तवळ रायान साकराक सांगलें हाचे हात पाय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया थंय जातले रडणे आनी दांत किर्लोनी कित्याक आपयल्ले सभार आसात पूण विंसून काडिल्ले थोडेसे देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता आज आमी आयकल्लें वाचप 22व्या वस्वरांत 14वी ओळ आयची ओपार निमाणें उतर कितें म्हणटा पळया कित्याक आपयले सबार आसात आपयल्ले सबार आसात देर आर मेनी हू आर कॉल्ड पूण विंसून काडलेले थोडेच विंसून काडिल्ले थोडेच जायत्या सणांक देवान आपयलां देवाच्या रासाक जेवणाक पूण विंसून काडिल्ले थोडेच हांचे पैकी आमी ते जाय विंसून काडिल्ले आपयलेले मात्र न्ही देखून आज नियाळ आमकां आयच्या वाचपांत आयच्या देवस्तुतेन आमकां मेळटा आमी देवाच्या राजाची ह्या देवाच्या राजांत हे राज आमचें करून आमी कशें जियेवयेत हाव कॅन वी लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड देवाच्या राजांत आमी विंसून काडिल्लीं जाय आपयलेलीं न्हय तर कशें आमी विंसून काडलेलीं जावन जियेवयेत पूण देवाचें राज कोणा जावन स्थापन जालें मातेव मार्कस वांजलावसवर 14 आनी 15वी ओळ देवाचें रास जेजून स्थापन केल्लें आनी ताचे मुखांतर तें सुरू जालें मार्कस वांजलावसवर 14 आनी 15वी ओळ आमकां कितें आयकूंक मेळटा जुवांक धਰਨ बंदीन गेल्या उपरांत जुवांक धरून बंदेंत गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन जेजू गलिलेयाक आयलो देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो देवाची सुवार्ता परगट करी लागलो आनी तो म्हणटालो कितें म्हणटा वेळ भरती जालो देवाचें राज्य लागीं पावलां देवाचें राज लागीं पावला पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सन्माना देखून म्हणटात विथ जीसस कम्स द किंगडम ऑफ गॉड जेजू थंय देवाचें राज स्थापन जालां आनी ताणें स्थापन केलां आनी ह्या खातीर ताणें बरी खबर परगट केली आनी असर्यां केली हिलिंग्स आमी कितें वाचता पवित्र पुस्तकांत
सगळ्यांक कोण जेजूस हरशीं आयलीं ताचेर पाती येयली सगळ्यांक देवाच्या राजांत आपयलें आनी सगळ्यांक विंचून काडलें सगळ्यांक आमी पळयता आज आमकां आपयलां हांगासर तूं आनी हांव आमी बागी आमी देवाच्या राजाची आमी देवसराची न्ही पाद्राबान उडोळ शिकोवन दिता आसतना आत्म्या विशयन सांगलें आसतलें आमी देवसराक आज ही एक कराळ स्थिती कितें म्हळ्यार पवित्र सभेंत देर आर मेनी हू बिलीव इन सेटन आ सैतनाक पाती येवन सैतनाक महिमा दिवची मस्तू जाणां आसात पूण हांव आनी तूं तसली न्हय सैतनाक महिमा आमी दिना सैतनाच्या ताच्या फोटींक ताच्या कुतंत्रांक आमी इडें दिना बगार आमी देवाची म्हूण समजोन देवाच्या राजाची देखून आज आमी देवातय वा हे राज आमी उपरांत न्ही कितले जाणां सर्गाक येतात म्हूण पाती येतात हात वयर करा पळय ते येना थोड्यांक धैर्य येना सर्गाक येता खंडीत आमी देवाचेर पाती येवची एक दीस सर्गाक वेता कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जो कोण एका निजा देवाक पाती येता आनी ताणें पाटयलेल्या जेसूक पाती येता ताका ससान जिवीत आसा जुवांव सुवांजला वसर 17 तिसरी वोळ जॉन 17:3 खंडीत आसा आनी तुमी सगळ्यांनी हात वयर केलो एक दीस आमकां थंय वचोंगा खंय वचोंगा सरकार खंय वचोंगा सरकार पूण तें केदोळा तें थंय वचोचें कालें गरजेचें आमी ह्या संवसाराक अंतरतना मात्र आमी उतरून वचोंगा हो संवसार एक दीस तुका आनी म्हाका हो संवसार सोन वचोंगा आनी आमी कितें पाती येता एक दीस हे देवान आमकां जोड दिलां सर्गीचें रास तें ससान जिवीत तें आसा तें उपरांत पूण आज हांगासर जी येतना देवाच्या राजान जिवची आमी जाय सर्गार मागीर पूण आज हांगासर ह्या संवसारांत तें कशें तें जेजून स्थापन केल्लें देवाचें रास ताणेंच आमकां जोड दिलें कोलोसांचें पत्र वचोर 1:13 वोळ कोलोशियन्स 1:13 देवाचें उतर कालें म्हणटा पळया ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काण ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काण्ण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत ताणें हाण पायल्यान तर आमचें तें देवाचें राज हांगासरच आसा जे उपरांत न्ही सर्गाक मेल्या उपरांत व्हडणी हे मागीर पळोवया पूण आज ह्या संवसारांत आमी जिवची देवाचेर पाती येवची ताणें सोडयलेलीं आमी तीं भुरगीं देवाच्या राजाची तर देवाचें राज ह्या संवसारांतच कशें आमी आपणावन जिवचें म्हणलें आमी लसोनियाळ करीचे देखून देवाचें राज कितें रोमाकारांचें पत्र वचोर 14:17 वोळ म्हणटा देवाचें राज म्हळ्यार रोमन्स 14:17 14:17 वोळ देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना खावच्यांत पियोवच्यांत आटापूंक ना बगार नीत समाधान आनी पवित्रात्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून आसा हे भोगच्यांत आटापून आसा खावच्यांत पियोवच्यांत ना दुसऱ्या खंयच्यांतय ना नीत समाधान पवित्रात्मो दिता तो संतोष आनी जेजू म्हणटा देवाचें राज खंय आसा गोत्ता की ह्या संवसारांत खंय आसा आमचें तें खंय आसा व्हेरी गूड खंय आसा आमचें तें आसा आज आमी म्हळें सर्गाक वचोंगा वय पूण आज हें देवाचें राज आमचें थंय स्थापन जायचें कितल्या जाणां थंय स्थापन जालां पूण आज पळया की एकामेका पळयताला पळया की तोंडां पळया बावल्यांत थोडीं न्हिदल्यांत देर इज नो लायफ फाटल्या दिसांनी हांव रेतीरे गेलो सिस्टरांक तांकां म्हळें वेर इज लायफ इन अबांडन्स जियेतात पूण जिवनी मेल्ल्या बरीच आसा नो लायफ जिवीत ना आज खंत बेजाराय पिडा भे हें सगळें कोणाचें स्ट्रॉंग होल्ड्स देखून सिस्टरांक हांव उलयलो तांकां सांगलें रेतीर दिता आसतना वॉट आर युअर स्ट्रॉंग होल्ड्स आज देवाचें राज आमचें तें जायचें तुजें तें स्थापन जालां की ना कशें कळचें तुका पळयतना कळटा तुवें पाती येवची रीत तुवें मागची रीत तुवें जियेवची रीत वॉट यू बिलीव इज इम्पॉर्टंट तुमकां पाती येताय तें गरजेचें इफ यू डोंट बिलीव इफ युअर बिलीफ इज नॉट रायट युअर प्रेयर इज नॉट रायट
तुजी पातयेनी समना तुजे मागणे समना आज देवाक आमी हांगात वयर पळयता नो आमी ऑलरेडी थंय आसा वयर सरगार जेजू सवें बसून आसा वयर तावन सकयल पळयचे सकयल तावन वयर पळयल्यार जायना वस्तू जाणा आज अशें आसात देवाच्या राजांत आसात पूण जियेल्यार ती जीव आसा मात्र पूण ते बरोवन ओमतोंचे जीव ना जेजून जोन दिल्लें बरोवन ओमतोंच्या मापान तें जिवीत जाय जाय लुकास वचर 17-20 आनी 1 वोळ जेजू म्हणटा ताणें स्थापन केल्ले रास ताणें आमकां सोडयलें आनी हे रास थंय आसा हांगा आसा न्हय खंय ना पूण हे रास देवाचे रास खंय आसा पळया लूक चॅप्टर 17:21 जेजू काले म्हणटा पळया देवाचे राज्य केदळा येवचार आसा केदळा येवचार आसा देखून थोडी जाणारा कोण आसात एक दीस हो संवसार सोडया मागीर कांय ना मागीर कालें आसा मागीर कांय ना मागीर थंय खंडीत सर्गार दुसरें कांय ना सर्गार दाबाजो आसा सर्गार व्हड जेवण आसा सर्गार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसा आज कोणाक आवाज नाका पळय तांकां जायना वचोंक सर्गार आज कोणाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक जाल्यार दाबाजो उत्सव नाका पळय तांकां सकडा बांदून घाला कोणे सर्गार दाबाजो सर्गार उत्सव देखून जेजून येवपार दिली सर्गार आज म्हळ्यार कितें व्हड एक जेवण रायान ताच्या पुताच्या लग्ना केलें देखून आयची ओपार आमकां सांगता सर्गाराजान दाबाजो आसा सर्गाराजान उत्सव आसा सर्गाराजान उल्हास आसा सर्गाराजान जेवण आसा There is a party in heaven. Good news. कोणाक सर्गाक वचोचे पार्टी आसाचे हर एक दिसा पार्टी जेजू थंय आसली मनशां कोणी अशें आसनात बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत देवाचे राज आमचे ते आमच्या काळजान मनान स्थापन जाल्या शिवाय तुझे मन आनी जिवीत परिवर्तन जाल्या शिवाय नो इट हॅज टू बी ट्रान्सफॉर्म जायना देखून आज आमची मागणी फळादीक जायना ना जाल्यार तूं मागतना तुजी मागणी मेळना तुका कित्याक यू डोंट बिलीव आमी पातयेना वी डोंट बिलीव देखून आमची पातयेनी समाना मुगाळ भवानी आनी जेजू म्हणटा देवाचे राज थंय आसा हांगा आसा न्हय देवाचे राज खंय आसा लूक 17:21 खंय आसा अशें म्हणून फरिसांवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो काले म्हणालो देवाचे राज्य दोळ्यांक दिसचे बरी येना दोळ्यांक दिसचे बरी येना ते मागीर वा पळय ते हांगा आसा पळय हांगा आसा कोणी म्हणोंक बरो हांगा ये ओ त्या ब्रदराशनी ये ओ त्या पाद्रपारशनी ये थंय मेळटा तुका नो 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 तुजे थंय आसा यू हॅव इन यू देवाचे राज थंय आसा हांगा आसा म्हूण कोणूय तुका बनावचें नाका डोंट बी डिसीव्ड मागीर कितें कित्याक देवाचे राज्य तुमचे मदींच आसा तुमचे मदें आसा किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कितल्या जाणांच्या मदें तें स्थापन जालां आज हात वयर करा पळया यू हॅव टू बिलीव पळय की हात वयर करूंक की कश्ट जातात आमकां डोंट बिलीव कित्याक आमकां बांदून गेला कोणे फटयला फट मारता ताच्यो फटी आमी पातयेता पूण देवाचें उतर सत वी हॅव टू बिलीव इन ट्रुथ्स ह्या सिस्टरांक हांवें रतीर दिता आसतना म्हळें वॉट आर युअर स्ट्रॉंग होल्ड्स पुरा बरो नडा देवाच्या पांयां तळा दवरा आनी तें सगळें बांदून गेला जेजूच्या नांवान आनी जेजूच्या नांवान बेसांवां उसारा सत उसारा वेन यू बिलीव इन जीजस जेजू थंय पातयेताय सत उसारताय तुजे थंय आसल्ल्यो फटी पुराव येतात देखून देवाचें राज स्थापन जायचें जाल्यार बिलीव इन ट्रूथ सत उलय सताक साक्ष दी सत उसार परगड कर देखून आमी काल्याक हात वयर करचे कित्याक देवाचें उतर आमी परत उचारचें बिकॉज कदळातून देवाचें उतर उसारताय सतां उसारताय तुजे थंय आसल्ल्यो फटी पुराव येतात तुजे थंय देवाचें राज स्थापन जाता तुजे थंय तुजो भावार्थ घट जाता आनी अशें म्हाका बाबा देखून जेजून ओपार दिल्या आपणा कितलें बरें करना आज आमी वाचलें आयकलें ओपार मातेव सुवांजला वचर 22:1 तावन 14वी वळ पयली वळ काडा कसली ओपार सर्गीचें राज अशें कसलें पळया कितें बरयलां
जेजू परत्यान म्हणालो लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. हो पारांनी उलयता कित्याक सगळ्यांक समजोवचे खातीर थोडी शिकवनात न्ही सगळ्यांक समजता ओपारी कानी जेजून वापरले देवाचे रास ओपारीनी काले म्हणालो तो सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत अशें म्हणयेत कशें एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. ओरा जेवण दिलें पळया जेवण दिलें आनी सगळ्यांक आपयलें पूण आपयलेले येवनात जेवणाक देखून ताणें कितें कितें केलें थोड्यांक मारलें ज्यूश मारलें थोडे आंगडी गेले तांच्या कामाक गेले ते नाका तांकां आनी आपयलेले येवनात म्हणून रस्त्यार आसल्या हेरांक देवान आपयले ते आयले देखून आस देवाचें रास म्हळ्यार म्हाका भावा आनी भयणी आमचें आमी कांय करूंक जायना देवाचें रास आपणाव थोडीं जाणां नेंगी कालें करतात मस्त काम करतात देवाचें राज आपणाक हांवें अशें केल्यार न्हय देवाक मानवता हांवें गाली केल्यार नो आमी कांय करून देवाचें रास सोडूंक जायना सगळें ताचें देणें देवाचें रासाचें देणें देवाचें रास देवान ताच्या पुताक दान स्थापन केल्लें ताच्या पुता मुखार आमकां सोडयल्लें आज आमी कांय करून आपणावंक जायना पूण आमी भावार्थान तें पाती येवन घे जाय वी हॅव टू रिसीव जेवणाक आपयलां जेवणाक गेल्यार जालें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून मुगाळ बाबार आमी कशें पाती येता हांव तें गरज आमी कोणाचेर दिश्ट गेल्या ती गरज हाव यू बिलीव हाव यू प्रे कशें पाती येताय आनी कशें मागताय आज सकाळीं हांव ह्या शर्मवाक तयार करतना घालता हांव देवा कडेन विचारतलो देवा कालें हें देवाचें रास कशें आमचे मदें स्थापन जावचें कशें हांवें पाती येवचें कशें ह्या देवसरा भायर घालचें ह्या फटीक आनी म्हणटना एक मेसेज आयली म्हाका वॉट्सॅपार आनी स्त्री म्हाका बरें करून बरयता आनी सांगता फादर फाटल्या 12 वर्सां जावन तुमची आराधना तुमचें मिसाचें बलिदान सकाळींचें पळोवन आज आमच्या कुटुंबांत इतलीं बेसांवां आयल्यान फादर आमी जिवची रीत पाती येवची रीत बदलल्या आनी देवसराचे आनी तिणें शब्द वापरला हांव जाल्यार तुमकां मेसेज दाखयता तुमी येया शी हॅज यूज दीस वर्ड ती म्हणटा सैतनाचे स्ट्रॉंग होल्ड्स पुरा गेल्यात आमी सैतनाचेर पाती येवचें उणें गेलां सैतनाक महिमा आमी दिना सैतन इज अ डिफीटेड एनिमी त्या सैतनाक जेजून सलवयला खुर्साक खिळायला देखून आमी ताका अधिकार दिवचो ना सैतनाक एकच अधिकार आसा खंयचो अधिकार आमी दिवचो तुवें सैतनाक अधिकार दिल्यार तो काण घेता देखून आज आमचें तें देवाचें स्थापन जालां की ना की कशें कळचें हाव यू बिलीव कशें पाती येताय कशें देवाचे उतार वाचताय ते नियाळताय आनी तुज्या जिवितांत तूं तें पाती येवन मुखार येताय त्या सतांनी जियेताय सतांनी दुसरें घालें घेनाय मुखार भवानी म्हणी एक विशय हांव तुमचे कडेन विचारता सरकार कांय उणें आसा गी सरकार पिडा आसा गी सरकार कोणी कुर्डे आसात गी सरकार कोणाय की कंत आसा गी सरकार कोणाय की रीण आसा गी बरी पळया सरकार उणें ना तर आमकां कित्याक आज उणें जाला आमी पाती येवना देखून आज सोडी आमी आनीकी पिडेंत आसाव आनीकी खंतींत आसाव आनीकी दुखांत आसाव पळया गी एकामेका पळयतना कळटा आसोनात जिवीत तें बरोवन वमतून क्षमापान ना बिलीव इन जीजस कशें पाती येताय तशें तुजें जिवीत जाता आसूं पाती येताय वय थोडीं जाणां पाती येवचें ना फादर म्हाका ही पिडा देवाच्या महिमे खातीर आसा कोणा खातीर नो तुज्या पिडे मुखांतर देवाक महिमा दिता म्हूण सांगी नाका when you ask big things व्हडल्यो संगती देवा कडेन विचार व्हडल्यो संगती तूं मागतना देवाक महिमा जाता not when you ask small things ल्हान संगती मागी नाका तूं देवाच्या हातांत आसाय देवाच्या राजा असो तूं सैतनाच्या हाताक ताका अधिकार दिनाका डोंट गिव हिम जो सोंजला स्वर्धा दावी वोळ 40 पातये नाका 7 पातये देवाचे रास म्हळ्यार हे जवान उत्सव उल्हास यो फेथ तुजो भावट आसूं कितें पाती येताय कशें मागताय जाता
ही विल डू इट फॉर यू. आणि तुझे मकान राज देवाची महिमा प्रगट जाता. तुवें दारवटो जायचे, दारवटो सर्ग आणि संसारामध्ये त्या सर्गार्थान आशिर्वादान तुझे मुखान संसाराक येजे. आज मुझे मुखान ह्या जाग हांव तुमी मुझे चडशीं आयल्यार हांवें सांगल्यार पावना. हांव मागता. नो 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 नो, आय प्रे. हांव जेजूच्या नांवान मागता. देखून आज जेजू ती बेसांवां सर्गीच्या राजान घालें आसा तें कांय उणें ना. उणें आसा. जेजून आमच्या बापाक शिकयतना कितलें बरें करून शिकयलां पळय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, कालें जावं, पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं. हे न्ही झगडी न्ही. इस्रायल पॅलेस्टिनामध्ये ते देवाचे रास थंय जायचे, स्थापन जायचे. वी प्रे. सगळ्यांनी देवाक वळख जाय. सगळ्यांनी आज कोण या मनपसंद आसा, काळो काळजांची मोडा काळजां सगळीं जेजूच्या रक्तान धुवन त्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन ती मोवाळ जायचे. वी वूड प्रे. आमी मागीचे सवी प्रे. इस्रायला खातीर, पॅलेस्टिना खातीर मागया, मणिपुरा खातीर मागया, आमच्या गांवा खातीर मागया, आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. पूण पयलें आमी कोणा खातीर मागया? आमचेच खातीर. तुझे थंय तो बावट, तूं एक दारवटो सर्गा आनी संवसारा मोदे ते सर्गांतान बेसांवां तुझे मुखांत वळा जाय. आनी आज तुझे मुखांत देवाक महिमा जाय जाय. गॉड इज ग्लोरिफायड थ्रू यू. ते दळा देवाचें राज स्थापन जालां मुखार बाबा आनी भयणी. नाजाल्यार जायना. लेट्स बिलीव. ताती येवया. हांवें परिश्रांक सांगलें एक आराधना हांवें केलें. हांव म्हज्या जिवितांत करून अशें सदां एक 7 दीस आराधना आहली तांकां. विविध आराधना हांवें चलोवची. विविध. आनी पवर मंगळारा म्हाका बगलें त्या सिस्टरांक सांगया स्ट्रॉंग होल्ड्स काल 40 आसात पळय बरो नाडा पुरा जेजूक बेडवया आनी जेजूच्या नांवान 40 पयस करया. जेजूच्या नांवान बेसांवां रिलीज करया. तुमी बरीं जातात पळय. देखून रती राखेर जातना तांणी 2 वरां साक्ष दिली सिस्टरांनी. थोडी कितली बरी जाली. कुडीची पिडा मेळ्ळी, मोतीची पिडा. आनी ती म्हणाली फादर आमी चिंतलें ही रेतीर तुमी दिवची पळय आमी दुसऱ्या खंयच्याय रेतीर रिब्रीस करना म्हणून. देखून म्हाका एकली म्हणाली म्हाका कॅन्सर आसा म्हाका बसोंक जायना. देखून एक शिकोवन आयकुनची मागीर वचोन दुसरें काम करचें म्हूण पुरो अन्ना येयली. पूण कोणाय की 8 दीस खंयचेंय काम करूंक जालें ना. पुरो येवन बसलीं 2 वरां. आराधनान वांटो घेतली. प्राय तांची थोड्यांची प्राय 91 एकली तितली 91 वर्सांची ती बसली. बा यू बिलीव. आज तुमी आसात हांगासर आयल्यात. हाव यू बिलीव. कशें पाती येतात, कशें देवाचें उतर वाचतात, कशें तुमी आज तें दार वा दारवटो जावीत. देवाक महिमा दिवची. बिलीव इन दीस. देखून तुमी कंत करनस रावा नाकात, पिडेंत रावा नाकात. ते सगळें देवसराचें लिव इट. जेजूच्या नांवान ते सगळें पयस कर. ते आत्मे 40 पुरा पयस कर. जेजूच्या नांवान बेसांव धाडा. रिलीज स्ट्रॉंग होल्ड्स कितें आसा ते सगळें वता. आमचें थंय देवाचें राज स्थापन जाता. देव आशेता आमी देवाच्या राजान जियेजे. आजूच तें राज आमचें थंय आनी आमचे मुखांतर आमच्या कुटुंबांनी घरांनी कोणाक आमी मेळटा थंय स्थापन जायचे आनी देवाक महिमा जायचे. सैतनाक न्हय. डोंट ग्लोरिफाय सैतन. सैतनाक अधिकार ना. आमी दिवचो अधिकार मात्र आमी दिवचो नाका. चोर येता सोरूंक, शिवेश मारूंक, वेबाड करूंक. पूण हांव आयला जिवीत मेळोवं म्हणून आनी बरो तुमचें. बरो तुमचें. आमचें जिवीत असलें जायचें. उबी रावया आमी सगळीं. आमचो बावट आमी उसारया. आमी एका सेवाक सतमंता म्हणटा. सांगाता म्हणया एका सेवाक सतमंता सोर पुद्वेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो सपूत तो सोर काळा आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात
आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सणवणे पासत सर्गांत थांब तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसो ना आनी पवित्रत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभात्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आमचे दोळे आमी नबया देवान आमकां पयल्यान ताच्या रासांत आमी जियोंक तसो देव आमची मागणी आयकता ते आमच्या बापा मुखार आमची मागणी आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या मोगाच्या दिसपटचे साक्ष जावन जियोंक तांकां प्रेरण दी. तशेंच पवित्र सभेचे संदेश जावन आसता आमी सर्वांनी तुजी सुवार्ता परगटूंक आनी ताका साक्ष जावन जियोंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमा जाल्ली आमी तुज्या उतरान आनी आत्मीक खाणान नव्या उमेदीन बरोवन बरी आनी संतोश बरीत क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी दीस पडतें तुज्या मोगाचे साक्षी जावंक बोळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घडी आमची मागणी सुमयाक परत एक फावटी आमी भेटोवया. पावसा खातीर आमी मागया. झगडी झुजां सगळा खेळ जावं देवाचें राज ह्या संवसारार विविध गांवांनी राष्ट्रांनी आमच्या कुटुंबांनी आनी आमचे थंय सदांच स्थापन जावं हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटयता बापा उडोवाय तुका दयेतून घे काणीक आमची तुका ती मानवोन दी. भेटयता बापा उडोवाय तुका दयेतून घे काणीक आमची तुका ती मानवोन दी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या पुरबयच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळसा उबारुया. आमीन. ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर कळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदे आसो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे
आपल्या कष्टा मरणावरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान चिकले आमा समेत सांगचे वेस असनाचे आपल्या महिमेवान सर्ग प्रवेशावरवीं उगडली आमकां दारा सर्गीची देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान, तुझ्या वैभवान. वो सर्गी तुका जय, वो सर्गी तुका जय, वो सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय 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 जय. वो सर्गी तुका जय, वो सर्गी तुका जय, वो सर्गी तुका जय. बाबा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें होत मेस मेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जाता सने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया सोम्या जेजू आमी होऊन खाता आनी एका सिंते पियेता कितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगटता. बाबा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची करुणागत सेवा दिल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणा सोद भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचलीत मुखामळ पळेवंक फावंक आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अवकार मरिये देवाचे माये सांगती भाग्यवंत धर्मधूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावक.
जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुतावरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू उदय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सर्गींच्या रासांत आमी सदांच जियोंक सुम्याची कृपा आनी आदार मागोन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयागुन्या जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने परवशान तळकतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय पिडेशरेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार आनी सोराकांत आकलासांतली आमकां वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताचें राज आमचे थंय तो स्थापन केल्लो. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पबीचे पान सर्गींचे जेजून आमकां बांचे अद्रेगान आमी सेवचे प्रार्थुया. महिमेवान देवा आमच्या बापा जेजूच्या मुरीर कुडी रक्ताच्या जीवनान तूं आमकां पुजताय. ह्या पवित्र जीवना वरवीं अदीक संपूर्णायन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटू दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आनी सर पदवीदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वसुनिया जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पान 220 F8. Krista संगी संकोया संसारा बरी खबर प्रगट्या सर्व लोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समासा उतरान करणे साथ दिव्या क्रिस्त राया.